नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. दिल्ली विधानसभे खातीर 5 फेब्रुवारीक मतदान जातले आनी फेब्रुवारीच्या 8 तारखेक मतमेजणी जातली. वेंचणूक आयोगान आयज 70 वांगड्यांच्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीरची मतदानाची कार्यावळ जाहीर केली. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी नवी दिल्ली घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत माहिती दितना 10 जानेवारीक मतदानाची अधिसुचोवणी जारी करतले आनी नामांकनाची निमणी तारीख ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक आसतली अशें सांगलें. ह्या वेंचणुके खातीर 13,033 मतदान केंद्रां स्थापन करतले, जातून 1,55,00,000 मतदार आपले मोलादीक मत दितले. दिल्लीचे मतदार व्हडा प्रमाणात ह्या वेंचणूक वांटेकार जातले अशी आस तांणी ह्या वेळार उक्तायली. It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th. Delhi has 70 constituencies, 58 general and SC constituencies are 12. If I come to the voter profile, voters, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CEO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. दिल्लीच्या चालू विधानसभेचो कार्यकाळ फुडल्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक सोंपता. 2020 जाल्ल्या वेंचणुकेन आम आदमी पक्षान 62 सुवातो जिखिल्ल्यो, जाल्यार भाजप 8 जाग्यांचेर जैतिवंत धरिल्लो. ह्या वेंचणुकेन काँग्रेसीक 21 जागा जिखपाक येस आयिल्ले ना. येता त्या वेंचणुके खातीर मात सगळ्या पक्षांनी प्रचार नेटान चलयला. कितल्याशाच आरोपांनी घुस्पल्लो आम आदमी पक्षान ह्या वेंचणुके खातीर आपली मतदार यादी जाहीर केल्या. नवी दिल्ली मतदारसंघातल्यान आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल वेंचणूक लढयतले, जाल्यार ह्याच मतदारसंघातल्या भाजपाचे परवेश शर्मा रिंगणात देंवल्यात. केजरीवाला आड काँग्रेसीचे संदीप दीक्षित हांणी उमेदवारी स्विकारल्या. सध्याच्यो दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी हांणी आम आदमी पक्षा वतीन कालकाजी मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढयतले आनी ताच्या आड भाजपाचे रमेश बिधुडी वेंचणूक लढयतले. काँग्रेसीच्यो अलका लांबा लेगीत आतिशी आड रिंगणात देंवल्यात. आम आदमी पक्ष कितल्याशाच घोटाळ्यान घुस्पला, हेका लागून थळावी जनता आता भाजपाकूच सत्तेर हाडटली असो विश्वास भाजप उमेदवार प्रवेश शर्मा हांणी उक्तायला. ये एक तो खुद ही तो डर गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि दिल्ली में इस बार इनकी सरकार नहीं बन रही है, और एक बार इनकी सरकार नहीं बनेगी तो इनका सारा झूठ हमारी जनता के सामने आ जाएगा. इन्होंने कैसे शीश महल के ऊपर में पैसा लुटाया, जब देश में लॉकडाउन था, जब सारे लोग दवाई मांगते थे, इन्होंने शराब के ठेके खोले. तो अभी इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, और अगले महीने तक इंतजार कीजिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. इतल्या मजगतीं काँग्रेसीच्यो उमेदवार अलका लांबा हांणी दिल्लीच्या जनतेक दिल्लीच्या राजकारणान बदल जाय अशें मत उक्तायलां. आम आदमी पार्टी की बात हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में एक एक मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को कहूंगी, जेल जाना पड़ा, अपनी कुर्सी पद गंवाने पड़े. और अब जो मुख्यमंत्री है वो टीसीएम कहा जा रहा है. जैसे मैंने पहले कहा, सीएम सुना था, डिप्टी सीएम सुना था, ये टीसीएम क्या है, टेम्परेरी सीएम. सो अब दिल्ली की समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं. दूषित हवाएं हैं, पानी, जहरीला अपराध, महंगाई भी, और दिल्ली के लोग जो है अब बड़े बदलाव की ओर, एक मजबूत विकल्प की तलाश उनकी कांग्रेस पर आकर खत्म होती है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण विभागान तयार केल्ल्या भारत पोल ह्या पोर्टलाची सुरवात केली. इंटरपोला वरवीं आंतरराष्ट्रीय मजती खातीर केल्ल्या विनवणीचेर प्रक्रिया सुटावी करपा खातीर भारत पोल पोर्टल तयार केला. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ह्या भारत
पोर्टल आंतरराष्ट्रीय तपास येता त्या काळात एका नव्या पावंड्यार व्हरतलो अशी आस तांणी उक्तायली। या पोर्टलाक लागून ड्रग्स व्यवहार, शस्त्रांची तस्करी, आतंकवाद संबंधित गुन्यांव ही प्रकरणां हाताळपाक मजत जातली। तशेंच तपास एजन्सीक इंटरपोला कडल्यान जोडून गरजेची माहिती मेळटली अशें सांगले। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई, मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। आसामान कोळशाच्या खणीन अचानक उदक भरिल्ल्यान तातूंत कामगार अडकून पडिल्ल्याची घडणूक घडल्या। आसामच्या उमरांगसो हांगा खणीन अडकून पडिल्ल्या कामगारांक वाटावपा खातीर बचाव कार्य सुरू जाला। भारतीय सैन्य दळान टास्क फोर्साचें गठन केलां। हातूंत 9 कामगार अडकून पडिल्ल्याचो अदमास आसा। महाराष्ट्रान एसएमपीव्हीचे 2 दुयेंती सापडल्यात। मजगती केंद्रीय भलायकी सचिवान देशातल्या श्वास घेवपाच्या दुयेंसाची सध्याची परिस्थिती आणि त्याच्या व्यवस्थापनान भौशीक भलायकी उपायांची स्थिती कशी आसा हाचो तांणी नियाळ घेतला। लोकांक संक्रमणापासून वाटावपा खातीर जागृताय करपाचो सल्लो तांणी ह्या वेळार दिलो। पर्यटनाक चालना दिवपाक आणि सैमा बरोबरचे संबंध अधिक खोलायेन अणभवपा खातीर बांदिल्ल्या सिल्वांत बोंडला इको टुरिझम रिसॉर्टाचे उक्तावण राना मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकी जाले। ह्या वेळार गोंय राना महामंडळाच्यो अध्यक्ष देविया राणे, महामंडळाचे हेर पदाधिकारी, जिल्लो पंचायत वांगडी आणि थळावे पंचायत वांगडी हजर आशिल्ले। बोंडला वनजीवन अभयारण्याच्या वाठारांत बांदिल्ल्या ह्या इको टुरिझम कॉटेजींनी वातानुकूलित रावपाची व्यवस्था आणि रुचकर जेवण तशेंच सरभोवतालच्यो सैमीक दर्शन घडोवपी उपक्रम आस्पावीत आसा। ह्या वेळार उलयतना गोंय रान महामंडळाच्यो अध्यक्ष देविया राणे हांणी ह्या उपक्रमा वरवीं गोंय सरकाराच्या पर्यावरण सांबाळून समतोल पर्यटन सुविधा बद्धताय दिश्टी पडटा अशें सांगलें। रिलेटेड पयलो प्रोजेक्टाचे आज आमी इनॉग्रेट करपाक पावले आणि हे हाजो श्रेय आमच्या पुराय टिमीक वता आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वता की आमचे तर तुमचे लाडके बाबा आणि आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर तांचे तर लिडरशिप आणि तांचो तर पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हे शक्य जावपा नाशिल्लें। आमचे पीसीसीएफ हांगा आसा, आमचे सीसीएफ आसा, आमचे एमडी आसा, हांचो तर आमकां पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हे शक्य जावपाक नाशिल्लें। आमी जेन्ना आमचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आमकां कॅज्यू कॉर्पोरेशन म्हणटा, सो कॅज्यू कॉर्पोरेशन पुरते आमी तितलेच करपाक शकताले कित्याक आमी त्या कारणां खातीर कॅज्यू प्रमोट करपा खातीर आमी कॅज्यू फेस्टिवल सुरू केले। सो ताजे खातीर ताजो डायरेक्ट फायदो आमच्या शेतकऱ्यांक जावचो, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जावचो। आयज सकाळी नेपाळ तिबेट शिमेवेल्या वाठारांत 7.1 रेक्टर स्केल इतल्या ताकीचो खर भूंयकांप येवन कमीत कमी 53 लोकांक मरण आयलें जाल्यार 62 लोक जखमी जाल्यात। ह्या भूंयकांपाचें केंद्र तिबेटांतल्या झिजांग हांगा आशिल्लें। ह्या भूंयकांपान लागून उत्तर भारतांतल्या बिहार, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम ह्या सारक्या वाठारांनी भूंयकांप अणभवलो।
बिहारच्या कांय वाठारांनी हो भुंयकांप खरपणान जाणवलो, ताका लागून लोक घरांतल्यान आनी अपार्टमेंटांतल्यान भिवन भायर सरले. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.